नमस्कार. कोंकणी मान्य जाय दीस जावन एक सनी काणी सांगन. एकडे एक आजी आशिल्ली. तिका ते एक जाण पूत आनी दोग धुवो आनी नतोरां कितुली 5 जाण नतोरां. आजेलें नांव कोंकणक्का म्हूण. इतें कोंकणक्का म्हूण. ते आजेक मस्त तराचें खाण पोळी करूंक कळटा. तिणें करचें खाण अत्यंत स्वादिश्ट. पुरणपोळी वा जाय जाय म्हूण दिसतली. पत्तरवडो हाय सांगूका नाका, तितलोच स्वादिश्ट. गांवांत सर्वत्र कोंकणक्का विख्यात आसा. दूर दूर साकून जन येताय तिगेलें खाण व्हरूंक. ते दीस केल्लें न्ही ते दुसरेच सरतलें तसली ती कोंकणक्का. जाल्यार तिका एक व्हड दुख्ख आसा. तिगेलें कसलेंय खाण, कसली पोळी तिगेल्या घरकारांक नाका. पुतांक नाका, धुवांक नाका, नातरांकय नाका. कसले कश्ट तिका कशी संतोश दिसतलो. पुतांक धुवांक जाय हॉटेलांतुलें पिस्सा खंय, नातरांक जाय चाट खंय, पानीपुरी खंय. कश्ट जालें ना हांवें कोंकणक्काले. आतां ते कोंकणक्का बरीच आमगेली आवयभास कोंकणी. कोंकणी भाशेक देशीय अंगिकार आसा. कोंकणी साहित्याक ज्ञानपीठ मेळ्ळ्या, सरस्वती सन्मान मेळ्ळ्या. कोंकणीची लिपी देवनागरी म्हूण केंद्र साहित्य अकादमी आनी भारत संविधानांत अंगीकार म्हळ्यार मान्यता मेळ्ळ्या. जाल्यार कोंकणीच्या पुतांक, धुवांक आनी नातरांक कोंकणी नाका. ही ती वेगळी भास जाय. इंग्लीश जाय, हिंदी जाय, संस्कृत जाय, मलयाळम जाय. हें सममें तुमी आलोचन करा.